कलंगूट खोब्रावाड्या वयल्या जोश नोश क्लबाच्या पयल्या माळ्यार बिरेस्तारा राती अचकीत उजो लागलो. उजो लागपाचें कारण अजून समजूंक ना. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागू येता असो अदमास आसा. घडणुकेची म्हायती मेळटकीच पिलेर्न आनी म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव मारून हो उजो पालयलो. आमकां पिलेन फायर स्टेशनाक 2 जावन 19 मिनटांनी आमच्या कंट्रोल रूमांतल्यान एक कॉल येयलें की कालांगूट लिंडा गोवा हॉटेलाच्या कुशीक एका गेस्ट हावजाक उजो लागला. इमिजिएटली पिलेनची आनी सायमल्टेनियसली म्हापशेची आमी गाडी रन आवट केली. दोनूय गाडयो पॉयंटार पावल्या उपरांत आमकां दिसलें की हांगासर एक पॉश एंड नॉश क्लब आसा जे ग्रावंड प्लस 2 स्ट्रक्चर आसा. ग्रावंड फ्लोराचेर तेज्या वायन स्टोर, फर्स्ट फ्लोराचेर तो पब आनी सेकंड फ्लोराचेर तेजो गोडावन आसा. सेकंड फ्लोराक उजो लागलेलो. उजो कसो लागलो काय म्हणून हांगासर कोण सांगपाक तयार ना. इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट तर जावं ना किंवा आतां फुल्ली कंट्रोल करून उजो आमी पालयल्लो आसा. हो उजो पालोवपाक आमकां उदका वांगडा आमकां फोमूय यूज करचो पडलो आनी आमकां पिलेन फायर स्टेशना वांगडा परवरी फायर स्टेशन, म्हापसा फायर स्टेशन आनी पणजीचे आमचे फायर फोर्स हेडक्वॉर्टराच्या गाडयांनी आमकां हांगा सपोर्ट केले. जवळ जवळ आमकां 50,000 लिटर्स आमकां उदक लागले टोटल. 4 गाडयांक मेळोन 50,000 लिटर्स उदक आनी 100 लिटर फोम लागलो. आनी उजो आतां कंप्लिटली पालोलो आसा. स्टॉप टेक थंयच्यान आमी तेंच्या ओनराक सांगला की क्लियर कर, कित्याक आमकां कुलींग करपाक जाय. कुलींग करिना जाल्यार तो परत कोणच्यान उजो लागो शकता. म्हणून क्लियरींग ऑफ द स्टॉक, लिकर स्टॉक जो वयर आसा तो चालू आसा काम.